मंगळारा महसूल मंत्री रोहन खौटेन पेन्हा दी फ्रांस पंचायती अंतर्गत येवपी हालीवाडा रस्त्याच्या डांबरीकरण कामाचे उक्तावण केले। ह्या वेळार झेडपी गुपेश नाईक, सरपंच स्वप्नील चोडणकर, फादर मॅथ्यू फेर्नांडीस आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर सुकूरच्यान गौतम शिरोडकार। चर्ची खातीर फादर आवडटा, लोकांक एकठांय करपाक आवडटा। जेन्ना पॉझिटिव्ह एनर्जी चड आसता तेन्ना गांवाची उदरगत बऱ्या तरेन जाता। आनी ताजे खातीर तुमकां आज सगळ्यां कडेन मागता ह्या हॉस्पिटल सिजन निमित्यान जितले डेव्हलपमेंट वर्क्स आसा पंचायत झेडपी आमी सगळे जाण कटिबंद आसा हे करपाक। जाय जाल्यार फक्त तुमची साथ बरें काम करून घेवपाक आनी हाच्या खातीर अकाउंटेबिलिटी दाखयता आसतना ट्रान्सपरन्सी आमी दाखयता की तुमचो प्रश्न आमी सोडयतात, पूण तुमचो प्रश्न जो आसा तो प्रश्नान गुंतू नाकात, सोल्युशन काडया आनी ते बरोबर रावन काडया। आज जवळ जवळ 3.66 किलोमिटर्स टोटल 75 लाखाचो टेंडर आज काम सुरू जातले। जाता इतले बेगीन सोंपले की हाळेवाड्यान एक सुरवात जातली। लोकांची खूब जाणांची ग्रामस्थांची मागणी आयल्या की हो रस्तो बारीक जाता जाल्यार आमकां एक रिंग रोड दिवचो म्हणून पंचायतीकूय सांगला, गुपेशाकूय सांगला, रवीकूय सांगला की हांगाच्यान तुमी ऑल्टरनेट रस्तो मेळटा जाल्यार पळयात। जो एक लुपींग रोड मेळटा जाल्यार हाळेन सगळ्या लोकांक येवपाक वचपाची वेवस्था बरी जातली। अश्यो लोकांचे जेन्ना मागण्यो येता ताजे डेव्हलपमेंट करपाक कोणा सांगला ग्रावंड जाय म्हणून, ग्रावंड ग्रामसभेनूय आयलो ग्रावंड जाय म्हणून। आमी विचार करता ग्रावंड कसो करपाचो। 21 फुडें चलून वचपी मनीस उदकाची, लायटीची, सिवरेजची, गार्बेजची सगळ्यांचो प्रयत्न आसा जाता तितल्या बऱ्या प्रमाणान योग्य दिशेन व्हरपाक। उदकाचे हे दिसांनी म्हाकाच लास्ट 4 दीस घरा उदक ना, कोणाक सांगू शकता, तुमी तरी म्हाका सांगू शकता, हांव कोणाक सांगता। तोड्डा इलेक्ट्रिकल फेलियर, असनोडा इलेक्ट्रिकल फेलियर हे एकदा जेन्ना जाता बॅकअप कांय नासता, पूण ज्यो गजाल्यो करपाक फुडले चिंतून हांगा वयर टाकी तयार केल्या। टाकी जी पूर्ण पर्वरी खातीर हेवटेंतले उदक मेळटलें 24 वरां। टाकी तयार जावपाक आनी 6-7 म्हयने वचप, पूण पुलीस कॉटेजा कडेन गेलो ती केदी व्हडली टाकी गोंयभर ना। ती टाकी फक्त उदक घेवपाक न्ही तर बरें तळे जातले। जे लोक सांडोळा येवन वॉकिंग करतले, बसतले, तळ्याचे उदक पळयतले आनी तेच उदक सगळे कडेन पंप जावन लोकांक मेळटलें। सो उदकाची कॅपॅसिटी वाडटली। हाका टायम जाय पडटा, पूण 25-30 वर्सां जावना आनी 5 वर्सांचें डेव्हलपमेंट पर्वरी खातीर केलां। ते 2 उतरां समज गोड उलयनात काय नजो, कित्याक आमचें कर्तव्य काम करपाचें, पूण तरी आडखळ्यो हाडटा आसतना डेव्हलपमेंटाक बरोबर रावा हीच मागणी लोकां कडेन करता। वायडनींग जाय, इल्लो कुडको दिवचो पडटा, दिया। सुकूर वचून पळयात, सुकूर लोकांनी 3-3 मिटर आपले रस्त्या खातीर दिल्ले आसा, कांय घेना आसतना। कित्याक काय म्हणल्यार लोकांक मेळूं म्हणून। आतां थंयच्यान एक एनवायरमेंटलिस्ट तयार जाला जो स्वता आपले लँड सेटलमेंट आनी कमर्शियल करून सोदता, पंचायती कडेन पयशे मागता, पूण स्वता येतकर आपले लोकांचे ताका उदरगत जाल्ली नाका आसता। हे सगळ्याच कडेन आसता, पूण आमी म्हाका दिसता नाच जातालो तमिळनाडू खंय तरी। सो ते करून 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 शेवटी क्रॉस ड्रेनी केली। पूण वायट दिसता सांगपाक की क्रॉस ड्रेनी चलता सुद्दां आसतना कोणेच हाडूना। पयर सुद्दां आनी 2 जाणांनी सांगलें क्रॉस ड्रेनी उरल्या, हांव म्हणलें पुरो जालें आतां रस्तो जावनी। कित्याक क्रॉस ड्रेनी आसा, कितें आसा, गांवांत पार्टिसिपेट करचें पडटा, पंचायतींनी पार्टिसिपेट जावचें पडटा आनी तशें डेव्हलपमेंट जाता। आनी ताच्या खातीर आज जेन्ना इनॉग्रेशन जाता एकूच दिसता की वायडनींग जितल्याय लोकांनी दिलां आपलो इल्लो कुडको तांकां सगळ्यांक मनांतल्यान काळजांतल्यान पर्वरीच्या वाठारांतल्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आज ही गरज आशिल्ली आनी वायडनिंगाक खंय जालें ना ताच्या खातीर इल्लें समज लेट जालें आमी तुमच्या कडेन माफी मागता। कित्याक आमकां एक विश्वास आशिल्लो की लोक जागे दितले म्हणून, आमच्या खातीर न्ही गांवा खातीर, पूण ते जावना, ते आतां सोडून दिल्ले आसा। हॉटमिक्स कंप्लीट करपाक घेतिल्लो आसा।